ह्यो रिस्पॉन्सिबल हो पळय हँडलाचे प्रश्न ना आग घालपाची ना तुमका सेग्रिगेशन करपाक कळना सेग्रिगेशन करना अरे तुम्ही अख्ख्या गावान वचून पळया थंय आमकां थंय अरे श्वास घेवपाक मेळना असो धुवर अख्ख्या वाड्यार आमच्या काय ना हो पळय ह्यो मनीस फाल्यां पंचायतीन वयता ना हांव घेवन हे पळय कशी आग आनी अख्ख्या हरमलान सगळो धुवर जाल्लो आसा. जळिल्ल्या कोयराचो सगळो धुवर लोकवस्तीत घुसता लोकांक नाका शेवट. हे आज आग लागलेला कमीत ते 4 दीस जाल्लेले आहात आणि हेचो आमकां त्रास इतको जाल्लो आसा की आमच्या भुरग्यांक तशेंच आमच्या जाणट्यांक सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा. त्याच बरोबर आमच्या हयसर इस्कॉल आहा ह्या इस्कॉलाकय त्रास जाता. गार्बेज डंप केलं म्हणून आमकां काय प्रॉब्लेम ना तेंच्यांनी सेपरेट करून ते जे जाग्यार सालिगांव खंय पावोवपाचे आहा थंय पावोवपाचे. इतल्यार ना बायोमेडिकल गार्बेजीच्योय उगड्यार राशी. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान आणि पंचायतीन खंय ॲक्शन घेवंक जाय. पंचायतीक बदनाम करपाक हे कोणाचे तरी कारस्थान म्हूण सरपंच सांगता. म्हाका कोण तरी बदनाम करपाक ही सगळी कारस्थानां करता आनी हांवें तेजो शोध लायला की म्हाका ते कोण आग घालपी आहात ते मेवल्यात पूण तांकां कोणी धाडला आनी करपाक हे करचे लायला तो मनीस म्हाका मेवो पर्यंत हांव ठाम बसोच ना. कोट्यांनी मोडून दर्यादेग वाठारांतल्या कोयराचो विलो लावंक म्हूण सरकारान गार्बेज प्लांट घालो. हरमलचो कॉन्ट्रॅक्टर तो प्लांटार दिवचो सोडून उजो घालून मेकळो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मिडिया.